रिस्पॉन्स आणि टर्नआउट बरो आसा लोकांचो. आमचे जितले सपोर्टर्स आसा, फ्रेंड्स आसा, ते सगळ्यांनी आयज लोकांक भायर काडलेले आसा आणि ऑलमोस्ट 60% टर्नआउट आसा सद्या. आतां लंच टायमाक 3 o'clock जाली, 5:30 6 o'clock पर्यंत आसा. सो म्हाका दिसता 70 to 80% वोटींग जातली आणि पीपल आर हॅपी कमिंग आउट अँड वोटींग. आमचो ओवरवेल्मिंग सपोर्ट आमकां इज व्हेरी गुड आणि सगळे आमचे मोस्ट ऑफ द वोटर्स आर आउट. दे हॅव वोटेड ऑलरेडी. उरलेल्यांक सांजचे काडपाक जाय. बट आता तुमचे उरल्या वोटर सगळे भायर जर सरले जाल्यार उरल्या काय म्हणटा तुमचे आनी वोटर? थोडेशे उरल्या. कोणाक आतां खंय गेल्ले बी आहा. आयज शेरवानीची जात्रा आसा सालिगांव, ताका लागून सकाळच्या दिसा बिजी आसले पळय, ते सांजच्या दिसाक भायर सरले थोडे. ओके. जयेश, म्हाका सांग पळय, फाटल्या फावटी गोवा फॉरवर्ड, आतां BJP. सो ह्या फावटी पीपल वील वोट फॉर BJP और जयेश? People are voting for Jayesh also and people are voting for BJP also. So, it is benefit actually. Double benefit. Double benefit.